काल जेन्ना आमची जी सीएमा कडेन जेन्ना मिटींग जाली ते पंचायत हॉलां त्या मिटिंगेक सीएमान सांगले ते प्रमाणे आमकां एक कमिटी फॉर्म कर म्हणून सांगल्यात सीएमान की फाल्यां सकाळीं कसल्या ऑफिसांक समज गरज पडली कितें जायत जाल्यार ती एक कमिटी फॉर्म कर म्हणून ती कमिटी फॉर्म करपा खातीर आयज आमी इमिजिएट एक सगळे लोकांक एक मिटींग आपयली अरेंज केली ही मिटींग की कमिटी काडपा खातीर आतां ते हे मिटिंगेक आतां जे डिस्कस जालां ते कमिटी काडपाचो हो विशय आमी मुखार घेतले ती कमिटी आमी मुखार काडटले हेजे फुडें जेन्ना आतां आमी थरलां की जेन्ना जो पर्यंत कोर्ट जेन्ना फायनल जायना तो पर्यंत आमी ही कमिटी काडचे ना सेकंड गोष्ट आमी टेनंट म्हणजे लागले आसा आनी तितून भितर त्याच 114 आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून लँड म्हणून दोगांयची नांवां येयल्लीं आसा टेनंट आनी गव्हर्मेंट लँड म्हणून येयल्ली आसा त्या विशयाचेर आमी आयज डिस्कशन केलां त्या विशयाचेर आमी एक एडवोकेटा कडल्यान आमी एक एडवायस घेवपाचो आमी थरयलां सीएमान सांगले त्या प्रमाणे तुमगेली इंडिविज्युअल फायल करून आमकां हितून भितर दी म्हणून सांगल्या कलेक्टरा कडेन आपूण इंडिविज्युअल आपले एक फायल करून तुमी भितर दिया म्हणून सांगलां पूण आमी इंडिविज्युअल करना आसतना आमी एक एडवोकेटाचो एडवायस घेवन आमी ह्या विशयाचेर जे फायल आमी भितर दिवपाची काय ना दिवपाची हो एडवोकेटा कडेन एडवायस घेवन आमचे जे सगळे शेतकार आसा जो आप्रामेत आसा तेंचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा ते डॉक्युमेंट घेवन आमी एडवोकेटा कडेन डिस्कस करतले आनी ते डिस्कस करूनच आमी फुडलो स्टेप घेतले तुम्ही बी 2 गांवांतले पंच आसा तुमी आनी हो इशू खंय तरी एक गांवांक हट करता म्हणटरी आज एक तुमगे पंच मेंबरान सांगले तशें तुमी आसा हेजेर तुमगे कितें म्हणणें आसा आयज काल सीएमान सांगले ते प्रमाणे थोडे सर्वे नंबर गेले आनी 2 उरले खंयचे 34/1 आनी 84 आयज आमी जायते इश्यूज गव्हर्मेंट एरिया पळय जाता आयज आमकां इलेक्ट जाले 4 वर्सां जाली पंचायत मेंबर म्हणून आहा मार्कूस पेरेरा आनी फॉरेस्ट एरियांतल्यो फायली आहा आनी गव्हर्मेंट लँडाच्यो कितें पळय फायली आहा ते पंचायती येता ते प्रमाणे मातशें नॉलेज मेळ्ळ्या समज आयज काल सीएमान सांगलां आनी फाल्यां तर राती भितर आमचो हो सर्वे नंबर इथे सगळीं घरां आहा समज तर गव्हर्मेंट लँड जालो जाल्यार आमकां कसले रायट मेळपाना कित्याक हे गव्हर्मेंटान पयले एक WRD हिंगा डॅमाक लेबर कॉलनी तेणें एक ते लेबर रावता तांकां एक रिजोल्युशन घेतलें तांकां कितें एक टॉयलेट बांदपाक ते गव्हर्मेंटान तांकां आज पासून तांकां टॉयलेट बांदपाक ताका NOC दिला समज तांकां तर ते भशेन जालें जाल्यार आमच्या हे सर्वे नंबर जावपाक शकता फाल्यां तर आमी टॉयलेट बांदतले जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमी NOC मागपाक जाय समज तर आमकां NOC कोण दितलो खंयचो डिपार्टमेंट आयज तांकां तर दिवपाक शकना जाल्यार आनी आमकांय दिवपाक शकना मुखार पण हे भशेन आमकां अन्याय जावपाक जायना कित्याक हे सर्वे नंबराचेर की सगळे लोकांचे डिमांड आहा जशें पळय हे आहा जो भाडकार आहा तसोच उरचो जाल्यार आतां मॅटर कोर्टां आहा गव्हर्मेंट जिखतलो काय भाडकार जिखतलो ते आम नको पण आमकां दिसता त्या प्रमाणे आम जशें पळय आहा तशें उरलें आमकां दिसता चड बरें म्हणून आतां आनी एक लास्ट दोगांकय विचारता हांव जो आमदार आसा सांगेचो प्रसाद गांवकर हेजेर तुमचे कडेन कितें कन्सल्ट जालें तेजे बद्दल ह्या विशयाचेर आमी आमदाराक सगळी पूर्ण म्हायती दिल्ली आसा आमदाराक आमी हांगा हाडून मिटिंगय घेतली कळ्ळें तुमकां आमदारान ह्या विशयाचेर आपूण तुमकां जितलो सहकार्य करपाक जाय जो एडवोकेट लागता जो आनी कितें लागता तितलें सहकार्य आपूण करता म्हणून सांगलां कळ्ळें तुमकां आतां कितें काल जो विशय जाला तो विशय तो पार्टीचो तुमकां परत एकदां सांगता तो थंय आमदार येवप जालो ना कळ्ळें तुका तो पार्टीचो विशय आतां तुमी म्हणलां गव्हर्मेंट आनी सोशेदारीचे कोर्टान आसा कोण जिखताय ते वाटेन तुमी आसतले तुमचे डिसिजन कितें जातलें मागीर समज सरकार जिखलो जाल्यार सरकारा वाटेन तुमी रावतले सोशेदाद जिखले जाल्यार तेजे वटेन रावतले पळय कशें लास्ट तो लास्ट कोर्ट डिसिजन जातलें आमकां फाल्यां सकाळीं समज सुशेदाद जिखली जाल्यार आमी ऑलरेडी पयलीं सुशेदादीतून आसा आमी सुशेदादी वाटेनच उरतले जर गव्हर्मेंट जिखली जाल्यार आमकां फाल्यां सकाळीं आमकां आनी कांय ऑप्शन उरपाना आमचे कडेन कळ्ळें तुका आमकां ऑटोमॅटीक आमी गव्हर्मेंटाकूच पडले तितून आमचे कडेन कांय ऑप्शन आसचेना ऑप्शन म्हणटा आमी कोण कोर्ट जिखता ते वाटेन आमी उरतले लास्ट आनी हेजेर तुमकां गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागणी आसा आतां ह्यो गोश्टी
खंय तरी तुमकां इतले लोकांक रस्त्यार हाडटात, खंय तरी तुमच्या मनात भंय निर्माण जाला हय. कितें हेजेर तुमकां सरकारा कडेन कितें म्हणपा जाय तुमगे सेफ्टी खातीर? आमचे सेफ्टी खातीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन हांव परत एकदां तुमच्या प्रेसा मार्फत हांव मुद्दम परत एकदां सांगता, गव्हर्मेंटाक आमी तशें त्या लेटरान भितर मेन्शन केल्लें आसा, आमी आमची जी घरां आसा ती घरां आमी थोड्यांची रजिस्टर आसा पंचायती टॅक्स भरता, थोडी अशी घरां आसा तितून भितर टॅक्स भरना पूण तितून भितर लोक रावता, अशी घरां तितून भितर हे जे लोक आसा ते आमचेच लोक आसा, हे भितर कोण आवटसायडर कोण तितून भितर ना. म्हणटकीर आमकां एकूच भंय आसा की फाल्यां सकाळी जर गव्हर्मेंट जाली, आमी गव्हर्मेंटाक परत आमी ह्या मुद्द्याचेर आमी ठाम रावतले की जो पर्यंत आमकां ह्या जमनीचो हक्क जो पर्यंत आमकां दिना तो पर्यंत आमी शांत बसचे ना. कसले एका आमी फुडाकार घेवन कसले एका ओपोज करपाक जाय, रस्ता रोको करपाक जाय, कसले आंदोलन करपाक जाय, फाटीं फुडें विचार करनासतना आमी हे सगळे करपाक आमी फुडें रावतले. हांव सरकारा कडेन मागता आमकां हें करपाक भाग पाडचें न्हू. आमी ज्यो मागण्यो मागल्या त्यो मागण्यो आमच्यो तुमी सुरळीतपणान आमकां तुमी आमच्या नांवार जमनी करून दियात. आमचें घरां जें आसा ते घराचो फूल रायट प्लस आमच्या घराच्या सायडीक आमी थोड्यांनी कोणी वय केल्ले आसा, कोणाचे सरावंडींग झाडां रोयल्लीं आसा, ती सगळी हें करून तुमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेंचो सगळो स्टाफ येवन जर फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट जिखले जाल्यार, जर गव्हर्मेंट जिखलो जाल्यार तुमी आमचे सगळे तुमचे ऑफिसरांचे सगळे स्टाफ घेवन तुमी कोणाक घेवन सर्वे करपाची, ती सर्वे करात आनी इमिजिएट जर आयज समज 1 म्हयनो लागलो सर्वे करपाक, ते सर्वे करून 1 म्हयनो लागलो, दुसऱ्या म्हयन्याक आमकां डॉक्युमेंट जो आसा तो ओनरशीप म्हणचो जो डॉक्युमेंट आसा तो आमच्या नांवार करात, आमच्या हातीन दियात. हीच आमची मागणी आसतली. आमगे शेतां आसाय आनी अप्रामेत आसाय जाल्यार आमकां सांगना आसतना तेंच्यान नोटीस काडना आसतना गव्हर्मेंटान गायले जाल्यार 64 आसान आमगे शेत आमच्या नांवार लागलो आसा आनी ओनर म्हूण आमी जाल्लो आसाय जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां सांगना आसतना कशें गायलें नांव गव्हर्मेंट म्हणून ते आमकां प्रश्न करता. तुमचें नांव कितें? कायताना तूं सांग. आमगेले तशें शेत आमकां सांगना आसतना केश काडलें, एकूच शेतोडी आहाय आमगे शेतां. आमकां सांगना आसतना आमगे शेत गव्हर्मेंटान आपल्या नांवार केश केलें. आतां आमी तितली वर्स जाली, आतां 60-70 वर्स जाली शेत रोवपाक लागल्या आनी आतां गव्हर्मेंटाक केश पडलें. तुमगे केन्नाच्यान रोयता शेत? आमी शेत रोवपाक लागल्या म्हाका आतां 50 वर्स जाली शेत रोवपाक लागल्या, 50 वर्स जाली. आनी तुमगे सगळे शेताचेर चलता घर बी? म्हणल्यार तुमगे घर आसा ते तुमी फार्मर म्हणल्यार शेतकरी तुमी? शेतकारी हय. आनी कितें काम करता कोण? आनी आमकां काम करना शेतांक वचता रे बाबा, शेताचेर जी येताली. मागीर तुजें नांव कितें? आपोलीन फूल नांव? फेर्नांदीस.